किती डिस्कस झालं मिटिंगेक आणि ही आमची उटाची ही रुटीन मिटींग आसा. त्या संदर्भात आदरणीय प्रकाश बाब, विश्वास बाब बाकी सगळे जे लिडर जे आसा ते सांगेच्या भावाक मार्गदर्शन करपा खातीर आयिल्ले आसा. ही आमची पयलीच मिटींग न्ही आणि अशे तरेची मिटींग संपूर्ण मतदारसंघात सुरू आसा. म्हणजे फोंड्यान पयर मिटींग जाल्ली आशिल्ली, काणकोणा म्हाका दिसता 2-3 म्हयने पयलीं 1000 लोकांची मिटींग जाल्ली आसा. आणि हो आमचे जे दिसा पासून उटा स्थापन जाल्ली आसा त्या दिसा पासून ह्या समाजा खातीर एकमेव आणि म्हाका दिसता गोंयांतली एकमेव संस्था म्हणटलो म्हणजे समाजाच्या हिता खातीर कायमची वावरत आसा. सो टी रिजर्वेशन जाय म्हणटात, सो कितें ठरयलां आनी एसटी रिजर्वेशन मेळटलें सांगया. एसटी रिजर्वेशनाचो हो मुद्दो आसा पयली तो कायद्याच्या सगळ्याक धरून आसतलो. तातूंत आमी आनी स्पेशल कांय करपाची गरज ना, त्यो बाकीचे कडेन कोणी कांय करपाची गरज ना. ऑलरेडी राज्यसभेन म्हणू नाका, लोकसभेन म्हणू नाका आनी त्याच प्रमाणे आदरणीय राष्ट्रपती म्हणू नाका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया म्हणू नाका, आनी ऑलरेडी ताका नॉड दिल्ली आसा. आणि जो प्रोसेस जो आसा ताजे प्रक्रिया जो आसा ती सुरू आसा आणि आमकां पूर्ण खात्री आसा की ती राखीव धरून जो प्रश्न जो आसा ताका उत्तर इमिडिएटली मेळटलें अशें आतां जालें या जावना जाल्यार तुमचो स्टँड कितें आसतलो. आमचो स्टँड येणारो जो काळ जो आसा हांवें वास्तविकता सगळ्या कडेन उलयला. तो स्टँड आमी आतांच काय सांगपाक शकना. तो स्टँड आसतलो तो योग्य वेळाचेर आनी योग्य टायमार आमी सांगता. थोडे लोकांनी अशी मिटींग घेतली आसा सांग्यार की डिलिमिटेशन पयलीं करा आनी मागीर रिजर्वेशन दिया म्हणून. पळय हांवें म्हणिल्लें आसा. हांव तुका सादो एक प्रश्न करता. वॉट डू यू मीन बाय डिलिमिटेशन कमिशन? वॉट डू यू मीन बाय डिलिमिटेशन? हेजे पण पत्रकार परिशद जे घेवन बसता पळय, अरे सरकाराचो कायद्यान तांकां खबर ना डिलिमिटेशन म्हळ्यार कितें तें. आमी सांगपाची तांकां गरज आहा. हो म्हाका दिसता शिता फुडें मीठ खावपाचो हो प्रकार जालो. आमकां कोणाचेरूच कांय उलोवपाचें ना. आमकां डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराच्या घटनेन पूर्ण विश्वास आसा आणि तो विश्वासाची घटना ताची पायमल्ली न जाता आसतना त्या रिजर्वेशनाचो प्रक्रिया जी आसा ती सुरळीतपणान पार पडची अशें आमचें निवेदन आहा. काणकोणांतल्यान दया फैलावी काणकोणचो मिनिस्टर तर कशें आसा न्ही, ही आमची उटाची कार्यकारिणी समिती जावन आसा. गेली म्हाका दिसता अनेक वर्सां जालीं गोंया बाब न्ही फक्त सांग्यार न्ही फक्त केप्यां म्हणजे फोंडे तिसवाडी सगळ्या भागांत वता, कारण ताका समाजाचो प्रेम आहा, समाजाचो मोग आहा आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान प्रत्येक सभेक उपस्थित रावप तितलेंच महत्वाचें. आयज ही तुमची मिटींग जाली एसटीची, सो कितें डिस्कस जालें मिटींगेक. आज मिटींग आपयली ही आमची दुसरी मिटींग. आज पयली नेत्रावळी आमी मिटींग आपयल्ली. विशय आसा तो रिजर्वेशनाचो. पॉलिटिकल रिजर्वेशन आमी जो पळय इश्यू जो पळय सरकारा मुखार आसा आनी जो आमी आमचो मागतात अधिकार, तो अधिकार मेळपा खातीर आनी तो मेळोवन घेवपा खातीर म्हणून आज दुसरी मिटींग. गेल्ली मिटींगे आमी तोच विशय केलो की आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन जाय. रिजर्वेशन समज जर जालें ना जाल्यार आमी आमचो वेगळो मार्ग धरपाचो हें पयलीं थारायिल्लें आनी आयजूय बी आमच्या मिटींगेक तोच डिस्कशन जालां की समजा रिजर्वेशन दिली ना जाल्यार तें घेवपाचें कशें तें आमी सगळ्यांनी थारायलां आनी तें आमी 100% रिजर्वेशन दिलें नाल्यार सुद्दां सांग्यार आमगेलो एसटी आमदार 27 आसतलो हें ठामपणे सगळ्यांनी आज एग्री जाल्ले आसा. डिले जावपाचें कारण कितें आसा सध्या रिजर्वेशनाचें अशें दिसता की सरकारालें इंटेन्शन आमकां रिजर्वेशन दिवपाचें ना. जर दिवपाचें जाल्यार ह्यो गजाली 7-8 म्हयने पयलीं जावपाचें ना. आनी जे 2-3 म्हयने जे म्हणटात म्हाका दिसता की दिता इलेक्शनाक तोंडार उर आमकां सोडटले आनी आतां दिवपाय ना, परत पार्टी बरोबर रावपाचें अशें कितें तरी सांगपाक ही तयारी चल्ल्या. पूण अशी ह्या गोश्टी कोणूच पळय पडच्यो ना. सगळ्यांनी डिसिजन ठाम घेतिल्लें आसा की ह्या फावटी जर रिजर्वेशन जर आमकां जर दिली ना जाल्यार घेवपाचें कशें तें आमी ठामपणे थारायिल्लें आसा आनी तें घेतलेंच हें म्हाका तरी दिसता. आतां आमी पळयल्या की सध्या तुमचे जे एसटी भाव आसा ते खंयचेय तरी पदाचेर आसा, खंयचे पार्टीचे. फाल्यां समज एसटी रिजर्वेशन जायना जाल्यार ते खंय रिजायन जावन तुमच्या बरोबर रावतले एक एसटी समाज म्हणून. प्रत्येकान विचार करपाची गरज आसा. आपल्या पार्टी पयलीं काय समाज पयलीं. जर तांकां दिसता की समाज पयलीं जाल्यार प्रत्येकान जो पळय आमचो एसटी बांधव खंयच्या तरी पार्टीच्या पदाचेर आसा आनी ते सोडून आपल्या बांधवा बरोबर रावचें पडटलें. आनी ही आज अस्तित्वाची लढाई. आज अशी म्हणया की सगळीं जर एक कडेन जर जालें ना जाल्यार मुखार कितें जावचें ना हें पूर्णपणे दिसून येता. त्या खातीर प्रत्येक फावटी आमी जेन्ना मिटींग घेतात आज आमी पार्टी विसरून सगळे एक कडेन आसात. आज आमचो राजेश आसा,
सुरेश केपेकार आसा अशे सगळे जे पार्टी इवन झेडपी सुद्दां आमची आयच्या मिटिंगेक आसा. प्रत्येकाने खंय तरी पार्टी सायडीन दवरून बाबा समाज म्हणून एक कडेन येवचे आनी समाजाचो आमदार 27 जावचो हे प्रत्येकान थारायलें आसा. त्या खातीर म्हाका दिसता की वेळ पडलो जाल्यार पार्टी सुद्दां सोडपाक हे आमचे जे समाज बांधव आसा ते फाटी फुडलो विचार करची ना. सो खंय तरी ठरयलां अशें कितें ठरयलां तुमी मिटिंगेक की आमी फक्त एसटी समाजा वांगडा रावतले या पक्षा वांगडा रावतले अशें? माझे पहिले प्राधान्य जे आसा ते हांव समाजाक दिता. ह्या समाजा खातीर आमी फाटले 14 वर्स जाले आमी फुडें फ्रंटलायनीचें काम करतात. सो समाज जे बरोबर आसतलो समाजाचे आमकां तेका आसता ते बरोबर समाजा बरोबर आसतलो. अशें पळोवपाक गेल्यार ह्या समाज हो सदतीत पक्षा बरोबर आसा. पक्षान आमचे फावट विचार करचो पडटलो की बाबा हे फावटी कशें कितले पक्षाक बी विचार करपा सारकें आसा की बाबा हे फावट सांग्या मतदारसंघा भितर पक्ष एकूच जाल्लो बरें आसा आनी हो जो समाज आसा तो सदतीत पक्षा बरोबर आसा आनी ह्या वेळाचेर कितें जाता पक्षान निर्णय घेवचो. खंय तरी आयज तुमचे लिडर येयल्ले उटाचे अध्यक्ष येयल्ले कितें मंत्र सांग तुमकां? मंत्र कशें आसा आमकां आमी झगडटात आमच्या हक्का साठी आमचो हक्क मेळोवपा खातीर आमी कोणाचेर आमी पयले मी बागले कडेन आसा आमी खंयच्याच समाजाचेर किंवा कोणाचेर आमी केन्ना विरोध उलयलो ना आयज उलयना फुडें उलयतना आमच्या हक्कासाठी आमी झगडतात तेन्ना आमकां त्याच दिवपा खातीर आमचो आमचे लिडर जे आसले ते आमची जे बैठक जाल्ली ते बैठकीक आमकां मार्गदर्शन करपाक लागून येयल्ले. खंय तरी सांग्यार आनी एक ग्रूप जाला आनी ते खंय तरी डिलिमिटेशन करा आनी मागीर एसटी रिजर्वेशन करा म्हणून मागता तेजेर तुमचें कितें? तेंची मागणी आसा तेजेर आमी कांय हस्तक्षेप करना. आमची मागणी आसा आमच्या हक्काचे जे आसा मागणी ती आमकां दिवची. आनी रिजर्वेशन मेळना जाल्यार कितें आसा स्टँड तुमचें? रिजर्वेशन मेळना आमकां खात्री आसा रिजर्वेशन मेळटलें म्हणून आमी भाग पडटले सरकाराक रिजर्वेशन दिवचेंच म्हणून. आतां तुमी सरपंच आसा भाजपाच्यान आसा आनी सरकार म्हणटा सरकारांतल्यान अजून पर्यंत एसटी लोकांक रिजर्वेशन मेळना आनी तुमचो प्रयत्न आसा की ते मेळोवन घेवपाचे. सो तुमचो कितें स्टँड आसा? आयज जी मिटींग जी आसली ती गोमंतक मठा समाजाची एसटी समाजाची मिटींग आसली आनी खरें म्हणटा तें एसटी समाजाची आज मिटींग घेवन जें म्हणणी मांडलां तें आमी 2011 आमी आंदोलन केलें तितूंतल्यान आमचे दोग जाण भुरगे शहीद जाले आनी तितूंतल्यान एक मागणी आसली की आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन जाय आनी त्या हितूंतल्यान आतां खंय तरी रिजर्वेशन मेळपाचें जालां आनी तितूंतल्यान रिजर्वेशन खंय तरी मेळपाक शकना मातशें पयस वयता अशें दिसता. हे हितूंतल्यान आज ही व्हडली मिटींग जाली आनी ह्या मिटिंगे भितर सगळ्या पार्ट्यांतले लोक आसा. भारतीय जनता पक्षाचे लोक आसा, काँग्रेसीचे लोक आसा, गोवा फॉरवर्डाचे लोक आसा, अन्य बाकी पार्टी आसा, सगळे समाजाचे लोक आसा आनी प्रत्येकाचे मत एकूच आसा की ही फाटी हे रिजर्वेशन जावपाक जाय आनी प्रत्येकाच्या मनांत एक आसा की रिजर्वेशन जालें की प्रत्येक पार्ट्या भितर आतां खंय तरी एसटी रिजर्वेशन जायना आनी फाल्यां समज सद्याचो जो आमदार आसा तो समज एक वटेच्यान रावलो आनी तुमचो एसटीचो एक कॅन्डिडेट समज रावलो जाल्यार तुमचो सपोर्ट कोणा आसतलो? ह्याक आमी भारतीय जनता पक्षान आसा. आतां कशें आसा पयलीं आमी 2 फाटी हांवें पार्टीचे विरुद्ध मतदान केल्लें आनी हांव पयलीं सावन भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो. फक्त 2 फाटी हांवें अपक्ष मतदान केलें पूण आतां आमी परत भारतीय जनता पक्षा बरोबर आसा जाल्यार आमी भारतीय जनता पक्षा बरोबर आसतले. फाल्यां समज एसटीचो कॅन्डिडेट दवरलो जाल्यार तुमी सपोर्ट कोणाक करतले? तो मागीर सगळ्यांक विचार करचो पडटलो. पूण हांगा ठरयलां की थोडे म्हणटात की सपोज एसटी रिजर्वेशन जायना जाल्यार ते पक्षांतल्यान भायर सरतले म्हणटा. सो तुमची तयारी आसतली? हांव तो पर्यंत हांवें अशें म्हणलां की हांव भारतीय जनता पक्षा बरोबर सद्या रावपाचो. आयज मिटींग आसली तुमची एसटी समाजाची. सो कितें डिस्कस जालें आनी तुमी एज अ बीजेपी तुमी झेडपी बी जाल्ले आसा पयलीं बीजेपींतल्यान. सो तुमचो कितें स्टँड आसतलो? सांगपाक खरें बरें दिसता की आयज आमी आमचो पॉलिटिकल रिजर्वेशन सरकारान आमकां दिवचें ह्या विशया खातीर आयज मिटींग आपयल्ली आनीक मिटिंगेक बरे पैकी सादारणशे 200-250 लोक थंयसर ह्या मिटिंगेक उपस्थित आसले. एक हांव मुद्दम सांगपाक सोदता की ही मिटींग जी आसा ही बरे पैकी सक्सेसफूल जाल्ली कडेन आसा. कारण हांगसर जितले लोक आयिल्ले ते सगळ्या लोकांनी एकूच सूर आसलो की आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन जाय आनी पॉलिटिकल रिजर्वेशन आमकां मेळोवपा खातीर ही आयची जी बैठक जी आसा ती आमी स्पेशली घेतली. एक आमकां अजुनूय सरकाराचेर विश्वास आसा की सरकार हे पॉलिटिकल रिजर्वेशन हे आमकां एसटीक दितले. कारण 2003 दिल्ली स्टेटस दिल्लो आनी तो स्टेटस दिले नंतर आयज हे पॉलिटिकल रिजर्वेशन आमकां मेळटलें हेची पूर्ण गॅरंटी आमकां आसा. की जरी तर सगळ्यांनी म्हणजे हांगसर जमलेल्या सगळ्या लिडरांनी आमी ठरयल्ले कडेन आसली की पॉलिटिकल रिजर्वेशन जाव पर्यंत हो लढो जो आसा हो आमी कंटिन्यू करत दवरप आनी पॉलिटिकल रिजर्वेशन
सरकाराक आमी दिवप हें सरकाराकय दिसता, म्हाकाय खबर आसा की सरकारान आमकां दिवप. आता पहिले की जे बाकीचे जे समाज आसा तेणी पत्रकार परिशद घेतली की डिलिमिटेशन करून खंय तरी हें रिजर्वेशन करचें म्हणून. सो तुमची कितें मत आसा? मुद्दाम सांगपाक सोदता, बरें दिसना काही जे जे पत्रकार परिशद घेतली, काहींनी पत्रक दिलें, जे लोक मडगांव सारक्या शहरा भितर रावता आनीक बऱ्या पोजिशनाचेर गव्हर्मेंट पोजिशनाचेर ते आसता, गव्हर्मेंट सर्वंट आसता, तांचे बायलोय गव्हर्मेंट सर्वंट आसता, ते बऱ्या बंगल्यांनी रावता, अशे लोक हांगसर म्हणजे आमच्या सांग्या सारक्या मतदारसंघात रिजर्वेशन दिवची न्हू अशी मागणी करता. खऱ्यांनीच वायट दिसता. हांव मुद्दम तांकां सांगपाक सोदता ताणें ह्या सांगे मतदारसंघातल्या एसटी लोकांच्या गांवांनी वचून पळोवचें तुमची राहणीमान कसो आनी आमचो राहणीमान कसो. आमकां खऱ्यांनीच एसटीची म्हणजे रिजर्वेशनाची गरज आसा वो ना ती तुमी मुद्दाम पळोवचें. ताकी म्हणजे तुमी बऱ्या पोजिशनाचेर आसा, बरे पैकी तुमगेले सगळे भरलेले कडेन आसा, अशें म्हणून आमकां म्हणजे विरोध करपाचो प्रयत्न करतली. आमी केन्नाच कोणाक विरोध करूं ना, कोणाक कांय दिनाका. आमी केन्नाच सांगूं ना की आमकां दिवचें. हें खूब म्हणजे पयलीं साकून आमची मागणी आसा, आतांय तीच मागणी आसा की आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवचें. आतां खंय तरी तुमी एक पार्टीचे एक मेंबर आसा, फाल्यां समज एक एसटी रिजर्वेशन जायना जाल्यार तुमी ते पार्टी वटेच्यान रावतले काय समाजा वटेच्यान रावतले? आमी आयज हांगसर सगळ्यांनी ठरयल्ली कडेन आसा की पॉलिटिकल रिजर्वेशन जें आसा तें आमकां दिवचें. आमी ना जाल्यार सगळ्यांनी हांगसर ठरयल्ली कडेन आसा की एज अ समाज म्हणून जे एसटी म्हणून आमी सगळ्यांनी एक कडेन रावचें आनी आमचो जो कोण आमचो उमेदवार दिता त्या उमेदवाराक आमी निवडून हाडटो हें आमी सगळ्यांनी ठरयल्लें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.